101 सुमार ऑलरेडी वी हॅव प्रोवायडेड सर्वीस. आता पळया न्ही कशें कितें जाता. इट गो ऑन इम्प्रूविंग. आनी तेजे कितें ऑब्जेक्शन्स कोणे हाडलेले तेजे? ऑब्जेक्शन हाडून कोणाक ऑब्जेक्शन हाडल्यार कितें सरकार आहे गोंयचे लोकां खातीर सरकार. आमी सेवा प्राप्त करता लोकांक अँड मोर दॅन 101 पीपल हॅव बेनिफिटेड इन 30 days. So what we are going to do is we are going to keep 6 dedicated Hirsuans only in Goa Medical College. Every day we are getting about 8-9 cases. And also we are going to provide these services in Asilo. Subsequently, after I take a review of this, Hospicio and also in Fournia. व्हडले पॉयंट्स जे हॉस्पिटलां थंय मेन म्हणजे कितें आहा की दीस सर्वीस वील बी एक्सक्लुसिवली विदीन द स्टेट ऑफ गोवा. वी वील नॉट बी ट्रान्सपोर्टींग एनी कायंड ऑफ बॉडी आवटसायड द स्टेट ऑफ गोवा. नाल्यार जायना आमचे कडेन. पयर आमी एक बॉडी ट्रान्सपोर्ट केली ते वास मारपाक लागता मागीर बॉडी. कितें आसा विदीन 100 kilometer पेरिफेरी. What made you to start this scheme? Lot of people were writing letters to me when they were getting exploited. They couldn't afford to pay that money. आनी कित्याक गरीब मनशाक जेन्ना ग्रीफ एंड पेन आसता त्या मनशा खातीर कितें तरी करपाक सरकाराचें कर्तव्य आहे. हांव पयलीं सरकार न्हू, कर्नाटका सरकारान ऑलरेडी 108 सकयल ही सेवा चालू केल्ली आसा. आमचे जे एम्ब्युलन्सीस आफ्टर 70-80,000 किलोमिटर्स वी रिफर्बिश देम. एअर कंडिशनिंग बी सगळें आहा भितर आनी अटेंडंट आहा आनी ड्रायव्हर आहा. सो वी थॉट वील प्रोवायड फ्री सर्वीस. आनी जो येता गोवा मेडिकल कॉलेजान एक्सपायर जाला रातचे ताका धांवपळ करपाची गरज पडना. तो आपली बॉडी जी आहा ते घरा व्हरूंक शकता सिस्टमॅटीक. चडशे बॉडी रातचे कोण व्हरना. हिंदू धर्मान तरी रातचे चडशे लोक व्हरना, ते मॉर्गान दवरतात. पूण हे सर्वीस फ्री आसूंक जाय. जितकी आमी सबसिडायज करून लोकांक दिवंक शकता थ्रू हेल्थ केअर वी आर डुईंग अँड वी आर प्रोवायडींग. अँड इट इज सक्सेसफुली बींग युटिलायज बाय द पीपल आर नाव गेटिंग. काल मणिपाल हॉस्पिटलान एक पेशंट एक्सपायर जालो, थंय धाडली आमी गाडी. थंयच्यान पेशंट घेवन फॉर माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दीस इज हाव. फ्री नंबर 108 मारल्यार येता ती गाडी. हय 108 मारल्यार येता. कितले पर्यंत केसी दिसाक एवरेज एक 8 ते 9 केसी येता. 8 to 9. म्हणून हांवें कितें ठरयल्लें की दीस 6-7 एम्ब्युलन्सीस वीच आर दे वी वील नॉट शिफ्ट फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज. वी वील नाव इनक्रीज द नंबर. टोटल आय हॅव सँक्शन 12. 2 आमी म्हापश्या दवरतले. बट लेट अस सी द रिक्वायरमेंट. पयलीं एक दवरप पळोवपाक कशें. नाल्यार बेश्टे खाली दवरून अर्थ कांय ना न्ही. Distance condition. नो विदीन द स्टेट ऑफ गोवा एनीवेअर. आनी कितें आसा फुकट कितें सर्वीस आमी फुकट ना गव्हर्मेंट 108 कितले पे? अरे 108 सरकारीचीच न्ही, आमचोच प्रोजेक्ट न्हू तो. आमीच सबसिडायज केला न्ही. 108 इज अ गव्हर्मेंट एंड आमचे पार्टनरशीप आहा. सरकार पयशे मोडटा मोडू. कितले? एक रस्तो करपाक तुका 1.5 कोटी मोडचे पडटा. सादारणशे रस्ते लोक बांदतात न्ही. आपले कार्यकर्ते खातीर रस्ते बांदता न्ही. हांगाच्यान थंय एक हे तरी लोकां खातीर सेवा उपलब्ध जाता न्ही. म्हाका तरी दिसता की पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स जे आहा तेज्यांतल्यान आमी नवी सेवा सुविधा कालूच हांवें रिव्यू घेतला. आतां 10 तारखेर आमी रिव्यू दवरले हे सगळे सर्विसीसचे कशें कितें आहा. 181 बी आहा, 104 आहा, 108 आहा. ते सगळे गोष्टी कशें चलता तेजेर आमी लोकल थंयचे जे एम्ब्युलन्स हर्सवेन प्रोवायड करता ते आमकां घे म्हणटा. हांव घेवंक शकना कित्याक म्हाजे कडेन गाडयो आहा न्ही. ते गाडयो हांव यूज करता. म्हाजे ओल्ड गाडयो. They have their livelihood. I should look at their livelihood or I should look at the poor man who cannot afford to pay that 10,000 rupees. My job as a minister is to see that I provide relief to the common man. But when a common man knows that this service is available to a citizen free of charge, people will take that service. पार्टली तिंका जॉब दिला तिंचो लायव्हलीहूड जातलो आनी लोकांकू सर्वीस फ्री मेळटली. ना साहेब हांव तशें म्हाज्या मुडान ना तशें. You want to merge them? Any idea? Why should I got my own ambulances which are refurbished and we are putting them there. Why should I bother about other things what are happening? Tomorrow I am asking you, if there is a poor man and he needs a service, if the government is giving free service to him, let him choose whether he wants to pay and take or let him take free service. I am not forcing anybody to dial 108.